मोगळ भाव भयणीनो, दोग मनीस धर्मा बद्दल भासाभास करताले आनी अशे मोठ्यान उलोवंक लागले आनी एकट्यान बोबाळ मारून दुसऱ्याक सांगलें, हांव तुका 1000 दितां, तुवें म्हाका देवाचें मागणें करून दाखोवंक जाय. तो म्हणूंक लागलो, हांव ही तुजी बॅट, हें पैज तुवें घातलां तें स्विकारूंक हांव तयार आसां. आनी मागणें म्हणपाक ताणें सुरू केलें. जशी म्हजी कूड हांव अंथरुणार न्हिदोंक दवरतां, तशें देवान म्हजो आत्मो सांबाळूं म्हूण मागतां. आनी हांव तर जागो जावचे आदीं मरत जाल्यार हांव देवा लागीं मागतां म्हजो आत्मो ताचेशी व्हरूंक. त्या दुसऱ्या मनशान ताका अजापान पळयलो. तो म्हणूंक लागलो, म्हाका खबर नासली तुका देवाचें मागणें सोजमतलें वो तूं जाणो जातलो म्हणून. तूं जिखलो, घे हे तुजे पयशे. जायते फावटी आमी मागणें कोत्ता तेन्ना देवाचें मागणें, म्हजी कूड आतां अंथरुणार हांव न्हिदोंक दवरतां, हें मागणें आमी देवाचें मागणें म्हूण सोजमता. कित्याक कितें मागता तें खबर नासतना, कितें मागणें करता तें चिंतिनासतना आमी बडबडटा. पूण देव जें कितें बरें तें आमकां दिता, जें आमच्या बऱ्या जिविताक जें कितें आमी मागता तें आमकां देव दिता. भावार्थान जें आमी मागता तें आमकां देव दिता. आनीक एक खबर, एकटो मानवशास्त्री म्हणजे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, नॉर्वे ह्या देशांतलो फामाद मनीस थॉर हैडाल म्हूण, हाणें एका बांबूच्या चेपटे व्हड्याचेर म्हणजे राफ्ट, स्मॉल राफ्ट, कोंतिकी ह्या नांवाचेर 4300 मैल समुद्राचे पार काडले, प्रवास केलो. आनी ह्या प्रवासाक लागून तो एकदम फामाद जालो मनीस. पूण तो जेन्ना तरणाटो आसलो तेन्ना एक फावटी तो मरोंक पावलो, बुडोवन मरोंक पावलो. तो एक ल्हानशे व्हड्यार एका नदींतल्यान असो प्रवास करतालो. पूण तो नदी तो दोयरो ते उदक ताचे फोर्सान व्हांवतालें आनी ते फोर्सान ताचे व्हडें ताणें तो एका धबधब्यांत व्हरूंक लागलें, बिग वॉटरफॉल. आनी हेच्यान कांयच करूंक जायना जालें. आनी तो त्या उदकान तरी ताका त्या धबधब्यान उडयलो जाल्यार तो थंय बुडोवन मरोन पावता आसलो. पूण त्या वेळार ताका स्वर्गीच्या बापाची मागणें चौगडास आयलो आनी तें मागणें करूंक लागलो. तें मागणें करता आसतना ताका ताच्या पाठिंबो दिवपाक आनीक एक फोर्स ताका मेळ्ळो, स्फूर्ती मेळ्ळी. आनी त्या फोर्सान तो पोवन सुरक्षीत दोयऱ्या देगेर पावलो. जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना, आकाताक सांपोटा तेन्ना, दूख त्रासान आमी सांपोटा तेन्ना आमी मागणें करता आनी देव आमचें मागणें आयकता. आनी तेन्ना आमी मिलाग्र जाली अशी सोजमता. सो जेन्ना आमी भावार्थान मागणें करता आनी देवाक खबर आसा कितें बरें तें,
देव आमकां दिता. सो असले मागण्यांचें जिवीत सांत इनासान सांत फ्रांसिस्काक शिकयलें आनी तांकां सांत फ्रांसीस जेजुईत पाद्री जावन आसलो. सगळो संवसार देवाच्या पदवेन भरला असो एक विद्वान जेरार्ड मॅनली हॉपकिन्स म्हणटा, देवाची अस्तित्व, देवाचो पावर न्हय आमच्या ह्या सृश्टींत वा प्लॅनेट अर्थ पूण सगळ्या संवसारांत दिसून येता. प्रत्येक अणू, एटम, गवताचे पत्ते, फुलाची पाकळी, उदकाचो थेंब, हे सगळे आमकां एक संदेश दिता की देव आमचो संवसार देवाच्या मोगान भरला आनी देव आमचो मोग करता, देव आपल्याचे सृश्टीचो मोग करता. आनी हे एक्सपिरियन्स अनुभवूंक जाय जाल्यार आमी खालतिकायेन उगड्या मनान काळजान देव कितें सांगता, देवाचो संदेश ह्या सृश्टीन मेळचे खातीर आमची मनां आनी काळजां उक्तीं आसूंक जाय. खालतिकायेन, दोळ्याळायेन, उदारपणान आमी तर आमचें जिवीत देवाच्या हातांत दिलें तर देव खरोच त्याच्या येवजण प्रमाणे जें कितें आमकां जाय तो दिता. आनी ताणें भासायलां, मरो पर्यंत हांव तुमचे बरोबर आसतलो, संवसार सोरो पर्यंत म्हजें उतर हांव पाळटलो. जेजून म्हटलां, तुमी तुमचो खुरीस खांदार मारून तुमी जिवीत जियेले जाल्यार हांव तुमचे बरोबर आसा. जेजू म्हणिना आपलो खुरीस तुमी तुमच्या खांदार घेयात आनी म्हजो पाटलाव करात, संवसाराक सोडवण दियात. तुमचेच खुरीस सदांचे जिवितांत तुमी ते जियेतात ते तुमच्या खांदार मारात आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवीत जियेयात आनी देव तुमकां आपली कृपा दितलो. जें कितें आमी करूंक जाता तीच कृपा आमकां देव दितलो. आमी पळय एका माडाच्या झाडार पोपाय पळयना, पोपायच्या झाडार नाल्ल पळयना. सो जें आमी कितें करूंक शकता आनी जें आमचे कडेन जाता तेंच देव म्हणटा तुमी करात. भावार्थान जिवीत जियेयात आनी बोरवाशान तुमी जिवीत जियेले जाल्यार तुमकां ह्या संवसारांतूच स्वर्ग अनुभवूंक मेळटलो. सांत इनासाचो व्हड जाणें जायते शिकोवप केलां आनी देवशास्त्री जेरोम नादाल हो म्हणटा, सांत इनास जेन्ना उलयतालो, काम करतालो, दुसऱ्या थंय दिवप घेवप वो आनी दुसरें कसलें काम करतालो तेन्ना तो देवाच्या अस्तित्वांत आसतालो. ध्यान करून देवाचे जें कितें तो करतालो ते देवाच्या मार्गदर्शनान करतालो आनी देखून ताका कॉन्टेम्प्लेटीव इन एक्शन म्हणटात. सो ध्यान करची पद्दत जावन आसा आमकां आमच्या बोरवाशाच्या जिविताक मार्गदर्शन. ध्यान करप म्हणजे कॉन्टेम्प्लेशन. जेन्ना आमी शांतपणे सांजची पासयेक वयता, सुकणें पळयता, झाडां पळयता, आमचे सगळे कामाचे दूख त्रास विसरता, शांतपणे देवाचे प्रेझन्स अस्तित्व आमी अनुभवता
तेका एक भाशेन ज्ञान म्हणटा आमी, ध्यान करपाचें, मॅडिटेशन. आनी ही परंपरा आमच्या भारतांत आसा. आमचे वडील गुरू अरण्यांत वयताले, रानांत वयताले, बसताले थंय शांतपणे, निधी आसना करून, ज्ञान करून देव कितें सांगता, म्हणजे ह्या आमच्या जिवितांत देवाक आमच्या थंय कितें जाय, हो संवसार आमी कशे भाशेन देवाची रचना देवान आमच्या ताब्यांत दिल्यान ताची काळजी कशे भाशेन घेवंक जाय, हे ते सगळे ते ज्ञान करून आनी जे देवाच्या कृपेन तांकां जे ज्ञान मेळटालें तें अनुभवून ते मागीर आमकां दिताले. बायबल, भगवत गीता, ग्रंथ साहिब, हे सगळे आमच्या प्रोफेतांचे, मार्तिरांचे, अपोस्तलांचे ज्ञान आनी देवाचे कृपेन देवान तांकां मार्गदर्शन दिलां आनी जो पवित्र आत्म्या वरवीं तांचें जिवीत सुफळ केलां, स्वर्ग तांकां अनुभवंक मेळ्ळा, ते सगळे ज्ञाना वरवीं. आनी सांत इनास जावं दोयरो, कार्दोनेर म्हणून एक दोयरो आसलो, थंय बसता सांजचो 1 वर 2 वर पर्यंत आनी देवा थंय मागणें कोत्ता. जे दीसभर ताणें कितें केलें तें देवा फुडें दवरता आनी देवाक कितें जाय ताच्या जिवितांतल्यान, ताच्या करुण्यांतल्यान ताचेर ध्यान करून ताका स्फूर्ती मेळटा आनी तो सोसायटी ऑफ जिजस ह्याची कॉन्स्टिट्यूशन बरयता. अशीं जायते भाशेन ध्यान करची पद्दत ताणें सान फ्रांसिस्काक शिकयली. क्रिस्ताचें राज, देंवचाराचें राज, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ इवल. कोणाक तुजी सेवा करूंक जाय, देवाची सेवा करूंक जाय, देवराज्याचो तूं भक्त जावंक जाय, हो देंवचाराची तुका सेवा करूंक जाय, अशें ध्यान करून, मनन करून, मागणें करून सान फ्रांसिस्क सांतपणाचें जिवीत जिवंक शकलो. आनीक एक ध्यान, देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो एकठांय बसतात आनी चिंतप करतात, चिंतात, ध्यान करतात. ह्या संवसाराक कशे भाशेन आमी सोडवून दिवंक जाय, संवसारांत कितें चल्लां, देंवचाराचें वायटाचें काम चालू आसा तेका पयस करूंक, सुर्गीचें राज बांदूंक, तांचे मदें भासाभास जावन मितमेर नासलेलो मोग दाखोवन देव बाप आपल्या पुताक संवसारांत धाडटा, पवित्र आत्म्यांक धाडटा. पुताचें जिवीत संवसारांत सोंपल्या उपरांत आपल्या थंय परतून स्वर्गार बसयता आनी पवित्र आत्म्यांक धाडटा. सो हे भाशेन ध्यान करतालो सांत इनास. सगळ्या सृश्टीन, ह्या आमच्या संवसारांत देव आसा हें ताचें म्हणणें. तिल्यार्द शार्देन हो आनी एक जेजुईत विद्वान म्हणटा, देव आमचे पासून पयस ना, रिमोट कसो ना, तो आमच्याच मदें आसा, सृश्टी मदें आसा. आनी ह्या सृश्टी मदें देवाक पारकून काडूंक सांत इनास सान फ्रांसिस्काक शिकयता. आतां सद्या आमच्या देशांत आनी दुसऱ्या देशांत कितें चल्लां, आमी आयकता काणयो, बलात्कार, मनशापण नासलेल्या भाशेन दुसऱ्यांक आमी त्रातार करता, मनशांक जिवेशीन मारता. गाय, कोणें गायेक मारली, कोणें टी गार्डनांत दुसरे गरीब लोक वचून थंय काम करतात म्हूण तांकां थंयसरूच नागडे करून मारून
काबार करतात अशें चालू आसा. धोंगेपणां खोटेपणाचें सोत करून आमचेच फुडारी आमकां वायट मार्गार धाडटात. बहुमत आसलोले पार्टी मेजॉरिटेरियन एरोगन्स दुसऱ्या भावार्थाचे मनशांची निंदा करूंक, दुसऱ्या रिलीजन धर्माची निंदा करूंक, आपलोच धर्मान राज्य करूंक कामां करतात. जस्टीस स्वताक झगडटल्यांक बोंदकोणीन घालून काबार करतात. हें फकत आमच्याच देशांत न्हय, दुसऱ्या देशांनी आमी पळयता. भारताक सुटका मेळच्या आदीं हे असलीं कामां हे असलें सिट्युएशन चालू आसलें आनी आतां आमी परतून त्याच सुटका नासलेल्या राजकारण करतल्या मनशांच्या खाली आमी आसा. पूण भावार्थ कितें शिकयता, जेजू कितें म्हणटा, आमचे हो देश, आमची मनशां एकामेकाक रेस्पेद दिवन जिवंक शकता. करप्शन फ्री जिवीत जिवंक आमी शकता. दुसऱ्याच्या बऱ्यापणा खातीर, समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर वावरून जो मोग, देवाचो मोग आमी अनुभवला, देवाची बेसांव आमकां मेळ्ळ्यान ती एकामेकाक दिवन आमचो देश शांतीचो मोगाचो देश करूंक आमी शकता. कित्याक देव आमचे मदें आसा, देव ह्या संवसारांत आसा, देव ह्या देशांत आसा. तर सांत फ्रांसीस शावियर हे सगळे ताका ट्रेनिंग दिल्या उपरांत ध्यान करून त्या ध्याना वरवीं आपल्याच जिवितांत देवाचे बरे गूण आपणावून देवाची कृपा जी ताका मेळ्ळ्या ती दुसऱ्यांक दिवंक खंय संवसाराक खंय धाडटा थंयसर तो वचूंक तयार आसलो आनी तशें ताचें जिवीत जालें. इटालिया सोडून, स्पेन गांव सोडून पुर्तुगालाक वचून इंडियेक येता. आमच्या गोंया शारांत आनी भारतांत फक्त 10 वर्सां काम करून मागीर जपान, चायना वचपाक ताची खुशी आसली. हे सगळे ही स्फूर्ती, ही गोटाय ताका खंयसून मेळटा, ताच्या मागण्यांतल्या जिवितांत. जें सांतिनासान ताका शिकयल्लें आनी मागीर जो मोग ताणें देवाचो अनुभवलो, जी बेसांवां ताका मेळ्ळी, ती फकत आपल्याचोच आत्मो साल्वार करूंक तो खंयसर एका दोंगरार वचून घर बांदना, पूण दुसऱ्यांक दिवंक, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक, दुसऱ्यांक सोडवण दिवंक तो संवसारांत खंयसरूच वचूंक तयार आसलो. मोगळ भाव भयणीनो, हीच कृपा आमी देवाताय मागुया. आमच्या सदांच्या जिवितांत थोडो वेळ दवरूंक, जावं सुरवातीचे दिसाच्या सुरवातेक जावं सांजचे थोडो वेळ तूं आनी देव, तुवें कितें केलां, तुका कितें भोगलां तें सगळें देवा फुडें दवरून आनी देव तुका कितें सांगता, जें तुवें बरें केलां ताची आपुरबाय करतलो, ताचो मोग मीत मेर नासलो मोग तुका दितलो. हें सगळें तुजी काळजां आनी मनां आनी हातान ती तुजी बेसांवान भरतलीं. पूण आनीक जाय जाल्यार आमी ती दुसऱ्याक दिवंक फावो. जी बेसांव आमकां मेळटात, जे आमी बरें करतात
तें आमी पेल्याक केलें जाल्यार, समाजाक केलें जाल्यार ह्या संवसारांतूच आमकां स्वर्ग अनुभवूंक मेळटलो आनी ह्या संवसारांत आमकां दुसरीं सांत मनशां म्हूण पाचारतलीं.